संत संसोर्तो सोमिया तुझ्या घरा पावताना स्तुती तुझी गायता दनिया आमची मेटा काढताना संतो संसोर्तो सोमिया तुझ्या घरा पावताना स्तुती तुझी गायता दनिया आमची मेटा काढताना पोचणार तो आमचो मोगाळ सोडवंदा काकुर्तीचो देव दयाळ पगवेदा पोचणार तो आमचो मोगाळ सोडवंदा काकुर्तीचो देव दयाळ पगवेदा होगळे तुझी गाजयता काकूर तुझी वर्णिता जेवणात तुझ्या आम्ही भाग घेता संत संसोर्तो सोमिया तुझ्या घरा पावताना स्तुती तुझी गायता दनिया आमची मेटा काढताना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू जेजूचो मोग कितलो वर्तो पळया पास्काच्या परबे पयले 40 दीस आमी करेजमान करशिले आनी ह्या 40 दिसांच्या वेळार आमकां पवित्र सभेन जेजूच्या पूर्ण जिवंतपणाक तयार केले आनी आतां जेजू जिवंत जाल्या उपरांत परत्याक 40 दीस आमकां पवित्र सभा दिता ताका सर्गार वेल्ल्या परबेक तयार करच्या जेजून संवसाराक येवन ताचे एक मिसांव संपयत आसतना सर्गार तो सोडून वेता आसतनाय ताचें एक मिसांव आसलें ताच्या शिसांक सांगात दिवचो तांच्या भावार्थान तांकां तीर्ग करचें आनी सवकास सवकास करून पवित्र आत्म्याचें देणें तांकां दिवचें देखून हर एक फावटी जेजू दिश्टीक पडल्या वेळार तांकां ताणें पवित्र आत्म्याचें देणें दिलें तें निमाणें पेंतेकोस्ताच्या परबे दिसा तो थिरायता आपलेंच देणें दिवन पवित्र आत्म्याच्या रुपार देखून आज जेजूक सर्गार वेल्ली परब संभ्रमता आसतना देव आमकां ताच्या पुता मारिफात सर्ग आसा आनी आमकां हें देणें हर एकल्यांक मेळटा म्हणलें थिरावन दिता देखून ह्या बरवशान ह्या परबेंत भाग घेवया देवाचो उपकार मानया आनी खरेपणी ह्या येवकारिस्तान हो गुटू उक्त्यान दाखोवंक प्रयत्न करया देखले हावे उदा देवाळाच्या उज्जता वाळो येवचे आनी कोणाचशी देव उदार पावे ते समेस वाचा जाले आनी ते मुनाले सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय जय संतोषान महिमा गावया महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इच्छा संसारी सर्वेश्वरा देवा
सर्गीच्या राया सर्वोद्वेगार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासा तुमच्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेडी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या तुझ्या पोसाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. देवा आमच्या महिमेवंत बापा तुझो पूत जेजू आयच्या दिसा सर्गा सोडून गेलो ताच्या सर्ग प्रवेशांत आमचे मनुष्य सैम ताणे उभारून वेले ताची महिमा आमचेच महिमेचो बरवसो कित्याक तो आमचे मस्तक आणि आमी ताच्या कुडीचे सांदे ह्या वर्त्या गुटापासो तो संतोष बरीत काळजान आमी तुका दिन वाचताव आणि ह्या संतोषांत आणि भरवशांत आमकां सदां जियेशी कर म्हूण मागताव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवो चलयता सासनाच्या ससनाक धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत ये थियोफिला जेजून आपले काम सुरू केले तवळटाव ताका सरकार उबारन वेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मरिफात आपणे विसून काडलेल्या धर्मदूता विशयान सबार संगतींनी हांवें बरयला आपल्या मरणांतल्या उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवन जाला म्हूण सबार रुजव्यातांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टीक पडलो आनी देवाच्या राज्य विशयान तांचे लागीं उलयलो एक पावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सर वचनये बगार बापान बसयलेल्या देणयाची वाट पळोवन रावाजे म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली आनी ताणें म्हणलें त्या बसवण्या विशयान म्हज्याच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां जुवांव उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले सोम्या ह्याच काळार वे तूं इस्रायेलाचें राज्य पुनर्स्थापीत करतलोय पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्ही पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पंथांतां पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात ताणें इतलें सांगून जातास ते पळयोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारन वेलो आनी तांच्या दोळ्यां मुखां वयलो ताका एक कुपन लिपयलो अशें सडत वताना आनी ते आनीकी मळबाक दीश लावन आसतना धवे वस्त्र न्हेसलेले 2 जण एकासने तांचे सरशी उबे जाले ते म्हणाले गलिलियाच्या मनशानो
तुम्ही असे मळबाक दीस लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो, तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू. जसो तुम्ही ताका सर्गाक वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो. देवाचे उतर हे देवाचे उडकार. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गासरता तुतुरेच्या नादात सर्वेस पोसडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गासरता तुतुरेच्या नादात सर्वेस पोसडत वेता. Sumis persano taglio peta Bobat maru devak saita git gaya Atyunna devachi birat amka asung zai Kityak aple pritumiso adik vorto rasato. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गासरता तुतुरेच्या नादात सर्वेस पोसडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गासरता तुतुरेच्या नादात सर्वेस पोसडत वेता. आमच्या देवाक वंदिया ताका वाखणा आमच्या रायाक हरसिया ताका वाखणा. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गासरता तुतुरेच्या नादात सर्वेस पोसडत वेता. Ake pritumeso rasato सगळे तुमचे निपुणाय ताची कीर्त गाया. जनांगाचे सर्व अधिकार ताणे घेतला आपल्या पवित्र सिंहासनार ताणे बसका घेतल्या. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गासरता तुतुरेच्या नादात सर्वेस पोसडत वेता. सरकार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो. पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. भावां भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तचो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे खातीर जणवायन भरता तो आनी आपले दर्शन दया करता. तो पवित्र आत्मो तुमकां दिव म्हूण आमी मागता. तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडल्यात
आसता देवान तुमकां कसल्या भरवशाक आपयल्यात म्हूण तुमी समजजे. आपल्या परजेक म्हूण तयार केल्ल्या केद्या वर्त्या ग्रेस्तकायाच्या दायजान तुमकां पांटेले केल्यात म्हूण तुमकां कळजे. आपणाचेर भवार्थ दवरतल्या थंय तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेश्ठ म्हूण तुमी जाणा जायजे. हेंच म्हजें मागणें. हेच पदवी वरवीं आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो आनी सर्गराजांत आपल्या उजवाक सिंहासणार बसयलो. समेस्त प्रधान आनी अधिकाऱ्यां मदें पदव्या आनी प्रभुत्वा वयर क्रिस्त आपले राज चलयता. ह्या संवसाराचे वा फुडल्या संवसाराचे खंयचेय पदवी प्रास ताजी पदवी वर्ती. सोर वस्तू ताज्या पांया तळा घाल्ल्या देवान ताका पवित्र सभेचे मस्तक नेमला. ती पवित्र सभा ताचीच कूड. सगल्यो वस्तू सोर तरांनी संपूर्ण करतल्या वरवीं ती कूड संपूर्ण जाल्या. देवाचें उतार्ये. देवाचे उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. Săptuso, cividinso, vartovus vadaita. Carismo to sunto sarta, sarke vatin salta. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा. क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदलापाचो आनी पातक्यांच्या भक्षणाचो संदेश जेरुसलेमांतावन सुरू करून सर्व पुरसांक प्रगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतीक साक्ष. म्हज्या बापान बसयिल्लें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलों. पूण सर्गींतावन येवचे सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शहरांतच रावचय. उपरांत जेजू तांकां शहरा भायर बेतानिया पर्यंत आपोवन व्हरून गेलो. थंय आपले हात उबारून ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो. आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तावन मेकळो जालो आनी ताका सर्गाक उबारून व्हेलो. ताका आराधन करतस ते वर्त्या संतोषान जेरुसलेमाक पाटी गेले. ते हर एक दीस देवाळाक वचून ते देवाची स्तुती करीस आसले. देवाचे उतर हे. वकनी तुका क्रिस्ता. भोवशा आमकां जण एकल्याक आदेवस म्हणटना या गुडबाय म्हणटना बेजार जाता. सकणांक आमकां कित्याक चिंतया कोणी आमकां चड मोगाचो लागशिल्लो मनीस आमच्या सांगाता आसा आनी थोड्या तेंपा उपरांत तो पयस वेता. आदेवस म्हणटा आसतना बेजार जाताच. देखून आज जेजू ताच्या शिसांक आदेवस म्हणून वेताना पवित्र सभा संतोसता.
कित्याक जावं पुरो पवित्र सभा संतोसता हाका एक कारण आसा ते कारण पळया आमी कित्याक आमच्या भावार्थाची सतां समजत आसतना ह्या सतांची गुंडाई आमी समजून एकामेका त्या संगतींक लागू केल्ल्यांत आमकां कळटा आमचो भावार्थ इतलो गुंडायेचो इतलो अपुर्बायेचो त्या वेळार हेर शिकोवण्या फाटल्यान आमी दावाजय म्हणून ना ह्या आमच्या पवित्र सभेन कितें उणें आसा म्हणून आमच्याच पांयांचेर आमी रावूंक शकता आमचो भावार्थ तितलो घट आसा म्हणून हे कारण उपरांत पळया ताचे उपरांत आमी केदळा तावन सदांचे मागणें करूंक सुरू केलां आमच्या घरांनी आमी एक मागणें म्हूण ते आयल्या सत म्हणटा ही आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी प्रोफेशन ऑफ फेथ म्हणटा मागणें न्हय ती आमच्या भावार्थाची उसारणी आनी ह्या भावार्थाच्या उसारणेंत आमी म्हणटा तो मेलो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो सर्गा सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला तो मेलो तांणी कस्मरान सोंसलें तो मेलो पुनर्जीवन जालो आमी जायतो नियाळ केला तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा पुनर्जीवन जालो सर्गा सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला हो मिस्तेर पवित्र सभा आयच्या दिसा नियाळ करता सर्गा तो सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला तें गरजेचें आतां आमी हे मागणें जावं पुरो ह्या भावार्थाची उसारणी कितल्या फावटी केल्या हजारांच्या हजार फावटी आमी केल्या भावार्थाची उसारणी तो सर्गा सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जाल्यार ह्या सतांची आमकां वळख भविश्यात तितली जावंक ना हाका एक कारण आसा कारण कसलें मिसाच्या सुरवेर महिमा जाल्लेंच हांवें कित्याक हांव आज प्रधान याजक हांवें थंयसर जेराल एक मागणें केलें ह्या मागण्याक कोणें गमन दिलो गी ह्या मागण्याक हांवें कंदारा रुपार हें मागणें केलें ह्या मागण्याक आमी कोणेंय गमन दिलां हांगी जाय पुरतें केन्ना आमी गमन दिना हे कितें देवशास्त्राचे विशयी लितुर्जीचे विशयी याजक म्हणटा आमी निमाणें आमेन म्हळ्यार जालें ना आमच्या जिणयेचे गुट ते देखून आमेन म्हणच्या पयलें आतां येवन कोणी एकलो तुमकां मोबायलाचेरच मॅसेज येतात आळे एडवर्टायजमेंट आसा म्हणून आनी ते आयिल्लीच मॅसेज आयिल्लीच कितें कोणाचो एकलो ताळो आयिल्लोच जायत म्हणून ओपून घेतात की तुमकां खबर आसा जायत म्हणून ओपून गेल्यार आमचो दुडू गेलो म्हणून देखून आमी जागृतकायेन आमकां नाका म्हणटा भोवशा थंय आसलें थोडें गमन आमच्या मागण्याक आयिल्लें जाल्यार आमी म्हणते ना आज क्रिस्तांव आमच्या भावार्थांत कितें आसा म्हणून जायत्या जाणांचे पुरपूर हे आमच्या भावार्थांत कितें आसा आयच्या सुरवेल्या मागण्यांत आमकां सांगलें ह्या मागण्याक स्पश्ट करून आमकां सांगलां जेजू ताच्या मनशा सैमान सर्गार सोडून गेलो ताच्या मनशा सैमान सर्गा सोडून गेलो ताच्या सांगाता ताच्या मस्तक कुडीचे सांदे कोण ते मस्तक कुडीचे सांदे आमी सगळीं देखून ताच्या मस्तक कुडीच्या सांद्यांक आमकां आज बरवसो मेळ्ळा हाका लागून पवित्र सभा संभ्रमता आनी आमी सतमंतांत सांगची उतरां 300 उतरां ह्या मागण्यान सांगिल्लीं उतरां बेस्टन्स कोणें एकल्यान बरोवन घालूंक नात ही जागवणी आमकां ह्या जागांक आमी ह्या जाग थोड्या फावटी आल्तारीर येता आमकां जाय आसलें मागणें करता हे मागणें सुमार 1600 वर्सां जावन देंवून आयिल्लें आसा कोणाच्या उतरांत जावन सान लियो म्हणलो आसा सान लियो श्रेश्ठ आनी सान लियो श्रेश्ठ ताच्या शिकवणेनी 2 शर्मांव तो बरयता आनी पयल्या शर्मावांत तो असो सांगता पळया आतां तुमी मतींत गुंतूंक जाय आमच्या भावार्थाची सतां कशीं आसात म्हणून समजाली हांव जाल्यार आमच्या मागण्यांचो अर्थ आमकां कळटा दिसपडटे आमी मागता आसतना पयलें वो सान लियो म्हणटा जेजूक सर्गार व्हेलो ती बापाची खुशी आसली
कित्याक तो देव सैम असो बापा सांगत आसलो, पूण संवसाराक येता आसतना तो मनशा सैमान आयला. मनशा सैमान आयला देखून देव ताका ताच मनशा सैमान उंच उबारता. कित्याक ह्या मनशा सैमान ताणें आमकां मनशा कुळांत आसल्ल्यांक सोडवून दिल्या. देखून तो ताका उंच उबारता. उंच उबारतना आमकां सगळ्यांक आंदू कितें कळटा. पळया, आमच्या मदें क्रिस्तांवी नास्तीक आसात, भावार्थ ओळखून घेनातले, धर्म पाळिनातले नास्तीक आसात. आनी ह्या नास्तिकांनी म्हणचें कितें, खाया पेया मोरया जालें तितल्या संवसार काबार, पूण आमी क्रिस्तांव म्हणटा मेल्या उपरांत सर्ग आसा. आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवचें मात्र न्ही, आमकां व्हडांक कितल्या जाणांक आमच्या मदल्यांक ह्या भावार्थाची वळख आसा. सर्ग आसा म्हूण कितलीं जाणां आमी पाती येता. सर्ग आसा आनी ह्या सर्गाची निशाणी बापानच दिल्या, ताच्या पुताक सर्गाक उबारून. आनी मनशा सैमान आसल्या ताच्या पुताक सर्गाक उबारून ताणें हाची निशाणी दिल्या. देखून जेजू संवसाराक आयलो, तो सर्गा सोडून गेलो, आमकां कितें खुशी, आमकां कसलो संतोश तूं ना. जेजूक सर्गार व्हेल्ल्या बरी आमकांय सर्गाक देव व्हरतलो. कित्याक जेजू सांगता आमी त्या बापाची भुरगीं. तुमच्या मदें हांगा इतले जण बापोय आसात, आवय आसात. तुमी बरें खातात, खंय एक भायर पार्टीक वतात, मजा मारतात, आनी तुमच्या घरा भुरग्यांक घराची दार बंद करून भितर बांदून गेल्यार तुमकां आवय बापाय म्हणटात. आवय जाल्ली बापोय जाल्ले तुमी तुमच्या भुरग्यांनी तुमचे सांगता संतोष भोगा जाय म्हणून तुमच्याच प्रमाणे याताच्या की चडीत संतोष भोगा जाय म्हणली आशा ना आमच्या लागीं. जर मनीस जाल्ले आमच्या लागीं तितली आशा आसा, आमच्या सर्गींच्या बापाची आशा कितली वर्ती पळया. देखून तो सर्गींचो बाप ताच्या पुताच्या सर्गाक वेल्ल्यांत आमकांय सगळ्यांक सर्गार तो व्हरतलो म्हूण दाखयता. कितले बरो आमचो भावार्थ पळया. सा लियो आनी एका शर्मावांत अशें सांगता, ही परब थंयच संपना, ही परब आणकी मुखारसून वेता. खंयची? आमी क्रिस्ताच्या मस्तक कुडीचे सांदे, ताचे हात आनी पाय, तो आमची तकली. आज तकली जर तर सर्गार गेल्या ताच्या मस्तक कुडीकी आमी राखून रावूंक जाय. तो मनशा कुळाची मनसुबी करूंक परत्यान येतलो. आमी आमच्या भावार्थांत आमी सांगता, सतमंतांत आमी सांगता, मनशा कुळाची जर्ती करूंक तो परत्यान येतलो. ही आमचें देवशास्त्र सारकें पळया, चिंतून पळया. आज देवान ताका व्हरून ताच्या उजव्याक बसयला, पूण तो सैमान देवाचो पूत, देव सैम आसो. ताचे सैम फकत मनशाचे न्ही, मनशाचे सैम ताणें संवसाराक येवंक आपणायिल्लें. पूण ताका देवान सरकार व्हेला केदोळ पर्यंत तो तेय आसा. आज ताची मस्तक कूड, आमी ताच्या कुडीचे सांदे, ल्हान ल्हान भुरग्यांचे हातपाय आसल्यार पावना आमी वाडोवंक जाय. ताची पवित्र सभा संपूर्णाय जोडूंक जाय. ती संपूर्णाय केदळा ती पवित्र सभा जोडता त्या दीस तोचो देव बाप ताच्या पुताक परत्यान धरतलो आमची जडती करूंक. आनी ताका आमी म्हणटा निमाणी जडती. आमची जडती करूंक ताच्या पुताक तो परत्यान धरतलो आनी ते दोळ पर्यान तो बापाच्या उजव्याक बसून आसतलो. देखून कोण आज राखून आसा? आतां त्या वेचीक पुताची ओपार पळया. ताचो पूत पयस गेल्यार बापूय राखून रावता. आज ताचो पूत नाश जावन पयस गेला म्हणून कश्टांत आसा म्हणून मात बापूय राखून रावना. ताच्या बदलाक पूत फाटी आयल्या उपरांत ताका पुता सारको मान तो दिता पर्यंत राखून रावता. देखून आमकां सगळ्यांक सर्गींच्या राजाचो सारको फावो आसलो मान दिता पर्यंत क्रिस्त आमचे खातीर राखून रावता. देखून पवित्र सभा आमकां शिकयता साक्रामेंतांनी ह्या हेर गुर्तांनी आमी जेजूक सर्गार व्हेल्ली परब संभ्रमूंक जाय, आमी राखून रावूंक जाय. भाऊ भयणीनो पळया, ही आमच्या भावार्थाची सता.
देखून आमी यात्रीक आमी सर जावन आसा म्हळ्यार पावना. सतमंताच्या वेळार तो मेलो पूण जिवन जालो, सर्गा सोडलो, बापाच्या उजव्याक बसला, तें तावन आमचे मनसुबे करून परत्यान येतलो बायपाट म्हळ्यार पावना. भावार्थान वळखून घेवया, कित्याक क्रिस्त आमची तकली, आमचे मस्तक पयलो गेला आनी ताच्या भुरग्यांक सांगाता व्हरता. या ताच्या भावा भयणीक सांगाता व्हरता. त्या घडये पर्यंत राखून रावया, आमच्या भावार्थान तीर रावया. आनी जशें जेजू सर्गाक वेल्ल्या वेळार ताचे शिस ताच्या भोंवतणी रावले आनी आदेवस म्हणून रडच्या की चड करून संतोष पावले, आतां आमचे मिसांव सुरू जाता म्हणून आमचे मिसांव करते रावया. उबी रावया आनी तस्सो भावार्थ अभिमानान उसान सांगया. सतमंथा देवा, सर पदवेदारा बापा, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रस्तरार आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे सोमवलो, अंकुवार मोरयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसले, ताका कुसा जोडलो, तो मेलो ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो परतून जिवन जालो, सर्गा सोडलो, सर पदवेदा देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंयतां जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करूंक तो येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकता, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जिवन पोवन, ससनाचे जिवीत. आमेन. जेजू आमचे मदलो पयलो गेला आमकां सर्गींचे राज या सर्गींचे दार उक्तें करच्या आनी आमकां अरी घडये तो आयकता. ताचे स्थावन ही आमची मागणी सर्गींच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तशेंच सरकारी कारभारांनी तुज्या स्वताचे उजवाड पळयशें कर आनी शांती समाधानाचे राज स्थापन करूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक संध्यांनी तुज्या उल्याक पाळो दिवन स्वताचे मोगाचे सेवेचे आनी नितीचे राज स्थापन करूंक ल्हान ल्हान सर्ग स्थापन करूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मिसांव गांवांनी वावुरच्या सर मिशनरीन तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांणी तुज्या सर्गींच्या राजाची बरी खबर धैर्यान आनी बळान परगट करूंक तुजी सकत जनवाई आनी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींची वाट सांडून एमकोंडाची वाट धरूंक नासाच्या वाटेन समकोंच्या सर्वांक तुज्या पवित्र आत्म्याची वळख मेळाशी कर. पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी सत्तेन भरून आपलें कोठें जिवीत सांडून सर्गींच्या वाटे कुशीन समकोंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. युकरिस्टच्या मेटा बोवरी हजार जाल्लेल्या आमी समेस्तांनी तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक आनी तुज्या पुताक दिसपडते जिनियंत साक्ष दिवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी बोर जी कोण क्रिस्तांव नांव घेतात त्या क्रिस्तांव जाल्यांत पूण हो भावार्थ वळखनात, ह्या भावार्थांची सतां पाती येनात, तांचे खातीर मागया. सर्गींच्या बापा, तुवें बसायिल्ल्या प्रमाणे तुज्या पुताक तुवें आमच्या मदें धाडलोय. ताणें कसमरान सोंसलें आनी तो पुनः जिवन जालो आनी ताका तुवें सर्गार सासणाचें इनाम जावन व्हेलोय. आनी तुज्या आनी तुज्या पुताच्या मोगाचो उपकार जावन तुवें आमकां पवित्र आत्म्याक पाठयलाय. ह्या पवित्र आत्म्याच्या परबेक आमी तयारी करता आसतना आमच्या सांगाता तूं राव. ताच्या सतांनी आनी कृपेन आमकां भर आनी आमी खरेपणी दिसपडते आमचे क्रिस्ती आपोवणे संपूर्णायक पावोवंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता क्रिस्ताचे नांवी. आमेन.
काणिको हारून आयल्या ओपून दिता तुका निनवाशी काळजान आयल्या भेटून दिता तुका स्वीकार तूं करये बापा कुशीन त्यो समर्पिता गोवा उंडो भेटयता काकान सोवाय अर्पिता वावरामच्या जीन येसो मोगामच्या काळजाचो म्हणून तुगे बापा आमची ही सगळी जिणी स्वीकार कर काणिको मोगान तुका दिवचो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेत आमच्या कपळसितेच्या देवाक सर्वस्वर मानून घे. प्रितीवंत बापा, तुज्या पुता जेजूचो सर्ग प्रवेश संभ्रमून वखाणीचो यज्ञ आमी तुका समर्पितांव. ह्या यज्ञांत तुका आमची खालती देणी भेटोवन आनी तुज्या महिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक सांडूंक आनी सर्गींच्या महिमेवंत जिविताचेर आमचें काळीज आनी मोन दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागतांव क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसा सोमी जेजू महिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मरणाचे जैत व्हरून देवदूतांच्या जैता गायना मदें दबाजान सर्गा सोडून गेलो. देवा आनी मनशा मदें मध्यस्थ तो, संवसाराचो मनसुबेदार आनी सर्गींच्या दळबारांचो धनी, आमकां सांडून वेचाक न्ही पूण आमचो बरवोसो जावच्याक जेजू आमचे मोतलो बापाशी उतरून गेलो. जेजू पवित्र सभेचो आरंभ आनी मस्तक, जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मोका. Povit, 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 dălbaranțo सर्वेस्वर तूं. Săganii संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी दुःखाचे, उत्सर्गी दुःखाचे, सर्वेस्पराचे नावी येता काकाचे. उत्सर्गी दुःखाचे, उत्सर्गी दुःखाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा.
कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसाता. उदेन ती तावनच तेम ते परी आमी तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणे करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्थ सोगूट परगटुया. सुमया जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता. तुझे पुन्हा जीवन कोण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्यात सुमया जेजू आम्ही अद्वैता. बापा जेजूचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनंत बरीत पुनः जिवंतपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात चडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत आमकां आरमरेच्या तुज्या भगेवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगता पवी सभेच्या सुमेस्त गोवळ्या आनी मोनेऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवी सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसारांक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर्पोद्वेदार बापा सर्व वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक खुशीताव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक दिवंक नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजवो चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सौवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें मेळिल्ली आमी सुभागी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Gesù mozorai ani tos mojendai anima kanakai vunein. Gesù mojenkan ani tos mojentra jiena hauta jevinein. Mokta zo puro somya mokta zo puro Buya kasurung sumya
सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ले करून जीव दिलोलो मोग तुजो करो भुयाका सोरून सोम्या भुयाका सोरून मोकालचा पेटून असो ससान पासून दुरो प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पुता जेजूक सर्गार उबारून आमचे मनशा सैब तुवें तुझ्या महिमेक पावयले आनी ह्या संवसारांत आसतानाच आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितांत वांटो दिताय. तर आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सगळें आमचें क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस सड आनी सड तुजेशी ओडून व्हर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सौवे आसू. तुमचे सोवे आसो. दाबाजीक आशिर्वादा खातीर तकली बगाया. जेजू देवाचो एकलोच पूत आज सर्गा सोडून गेलो आनी तुमकां सर्गीचें दार उक्तें केलें. तर आयच्या दाबाजीक दिसा जेजूचो आनी आमचो बाप तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. आपल्या पुनर्जिवनपणा उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो तसो सुजडती करूंक दिश्टीक पडटलो तेन्ना ताका मानता तसली जावंक तुमी ताका मेळूं. जेजू बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला म्हूण तुमी सत म्हणटात. आपले बसावणे प्रमाणे संवसारा पर्यान तुमच्या सांगाता तो आसा म्हणून तुमकां संतोष भोगूं. आनी सर पदवेधार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवू आनी सदांच तुमचे सोवे आसूं. पेंतेकोस्ताक आमी तयारी करता देखून आज तिसरो दीस आनी हे मागणे आमी करया. नोवेनाचे मागणे. उबेच वरवीं. पवित्र सभेन रुवा म्हणल्या मुळात हांव पवित्र आत्म्याचें नांव घेतलां. रुवा म्हळ्यार देवाचो श्वास. पवित्र स्नानांत हें व्यक्त जाता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. स्पिरीट म्हळ्यार श्वास वारें. जेजू निकोदेमा लागीं उलयतनाय हेंच कल्पन वापरलें. सतत हांव तुमकां सांगतां उदकान आनी आत्म्यान नव्यान जल्मल्या शिवाय तुमच्या सर्गेच्या राजांत रिगूंक जावचें ना. आमी सगळ्यांनी पवित्र स्नान घेतलां आनी ताच्या देव सैमांत आमी वांटेली जाले हांव. तरी हें दैवीक सैम आमचे ते वाडाचे सोडूंक आमी चलवता. हांगा सांत पावल सांगता तशें आमी चड करून रक्तमासाच्या कामांनी बुडता. देवाचो स्वास पवित्र आत्म्याक आमचे विरोध म्हूण मोती काडून आमी ताच्या लागीं बोक्सांनी मागया. तुमच्या सगळ्यांच्या तर्फेन हांव हें मागणें करतां. बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या, म्हजी कूड तुजें मंदीर म्हूण हांव जाणा. तूं जिविताची सर्व पदवेदार देव, आमचो रचणार म्हूण हांव सतमंतां आनी बरवसतां. म्हजी सगळी कूड तुज्या जिवान आनी मोगान भरल्या. सोम्या जेजू, तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका आपड आनी म्हजी सर्व पदकां धुवन काड. म्हज्या हर एका पदकाक हांव तुजे बोक्साने मागतां. घाई, राग, पश्चातापाची आनी सर्व दुखाची चिंतनां जी म्हजे थंय गूण रोंबल्यांत तांचे तोंड म्हाका गूण कर. सोम्या तुजे आनी पेल्या विरोध हांव सुकलां. जेजू तूं येवकरिस्तांत हजर आसाय. सोम्या म्हज्या काळजांत ये
तूं मुजे सांगत आसतना म्हाका कसलेंच बेना, कित्याक तूं देवाचो पूत आनी म्हज्या काळजान तूं लागीं आसाय. जेजू तुजे थंय जिवीत आनी तुज्या जिवितांत सोमिया हांव जिवीत आपणायतां. सोमिया म्हजी काकुळट कर. सोमिया तुजे सक्तीन तूं म्हाका वाट दाखयताय आनी तुजे हाजरेन म्हाका नितीवंत करताय. सोमिया देवा, तूं सर सक्तीवंत, तूं काकुळदार. तुवें म्हाका आपडून म्हज्या आत्म्याच्या मोतीच्या आनी कुडीच्या सर पिडेंतावन म्हाका गूण केला. म्हाका तुजेशी लागीं हाडिल्ल्याक आनी म्हजो मोग केल्ल्याक, म्हाका राग केल्ल्याक आनी म्हाका पुर्तेपणी गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दितां. जेजू, म्हज्या काळजांत गूण भावार्थान हांव तुका नमन करतां. तूं बापा आनी पवित्र आत्म्या संगी देव जावन आसाय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. आज हांवें दाखलो दिलो सा लियोचो. लियो म्हळ्यार सिंह, आनी सिंह गरज मारता, सिंह आवाज करता. देखून दये करून आज मागणी करता आसतना गरज घालून म्हणल्यार बरी संतोशान उर्बेन जेजूच्या जिवंतपणाची परब, तुमच्या उतरांनी तुमच्या जेजूच्या जेजूक सर्गार व्हेल्ली परब तुमच्या उतरांनी तुमच्या करण्यांनी गरज घालून म्हणल्यार बरी संभ्रमया. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाची वडका. Mogar putra sove, auka moja šiva